फॉर अ चेंज आय विल नॉट क्रिटिसाइज यू. आणि तुमच्या गावठी म्हणजे म्हाका क्रिटिसाइज करता अशें म्हणजे म्हणणें ना. आणि गावठी भाशेनूच जर एनालायज करचें जालें न्ही, युअर पॉलिटिकल करियर आनी गोंयचें पॉलिटिक्स आसा पळय, आनी तातूंत खुबशे सिनोनीम आसा. वेन वी जॉयन एज अ जर्नलिस्ट वी रिमेंबर यू स्टील द सेम वे. तुमी अशेंच आउटशर्ट करून प्रेस रुमान येवन बसताले आनी तुमी तेन्ना MLA आशिल्ले आनी तेन्ना तुमी प्रेसा वांगडा उलयताले. युअर इमर्जन्स इन पॉलिटिक्स केम एज अ फ्रेश ब्रीज फॉर मॅनी पीपल जे खूब विटलेले, तांकां वाज आयिल्लो. तेतून तुमी आयले आनी लोकांक दिसलें अशें की बाबा हो मनीस आमच्या गोंयचें फ्युचर पळोवपाक शकता. तुमी एक मॉरलिस्टीक बार घालून दवरलो की कजिनो नाका, करप्शन आपूण ओपोज करतलो, बाबा आपल्याक इल्लिगल मायनींग नाका. कारण दॅट टायम यू आर सिटींग ऑन द अदर सायड ऑफ द बेंच. आतां सद्या तुमी ह्या सायडीक आयल्या. पूण त्या बोवाळान एक गांवठी भाशेन सांगचें म्हटल्यार फॉर अ कॉमन पीपल यू आर लायक अ हिरो. म्हणजे खंयचे समज पिक्चरान हिरोइनीक समज 4 गुंडा व्हरता आनी जेन्ना रजनीकांत बी येता पळय त्या टायप फिलींग. ओके, कित तरी करतलो आनी ती हिरोइनीक सोडयतलो म्हणून. म्हणून मागीर तुमी जेन्ना एक्चुअली एक्शनान पावले पळय आनी तेन्ना 4 ते 12 गुंडा म्हणपाक जाता, कारण कॅबिनेट 12ची आशिल्ली. सो तुमी हें जालें, यू स्टार्टेड स्किम्स, यू स्टार्टेड गृह आधार स्कीम, यू स्टार्टेड लाडली लक्ष्मी स्कीम. एक रिक्वेस्ट आसा, गृह आधार स्कीम आसा पळय न्ही, ताका आनी एक कनेक्शन आसा. सद्या तुमची नोकर भरती जाल्ल्या आनी तुमी जर अशें दिसता तुमकां की करप्शन ना म्हणून, जाल्यार सद्या सरकारी नोकर भरतीन सुद्दां करप्शन चल्लां. लोकां कडल्यान पयशे घेता. तरुणांक जेन्ना ते 1-2 लाख रुपया दिवन जॉब घेवचो पडटा, ताच्या परस तुमी एक काम करा, तांकां फ्री नोकऱ्यो दिया आनी तो 1-2 लाख करून तो आपल्या आवयक दितलो आनी सांगतलो गृह आधाराचे पयशे घेवं नाका, हे पयशे वाचय आनी तूं वापर म्हणून. तें एक करा. सेकंडली, प्रायवेट सेक्टरान ज्यो इंडस्ट्रीजांचे वचून बॅलन्स शीट चॅक करा. जे अमाप पयसो कमयता तांकां मिनिमम वेजीस लावपाक कंपल्शन करा, कारण मिनिमम वेजीस लागपाकूच जाय. दुसरी, लाडली लक्ष्मी स्कीम. तुमी हांव जाणा ह्या स्किमीच्या थ्रू तुमी इकॉनॉमिक्स चलयता, कारण 1,000 जर कोणाकय दिलो जाल्यार तो 1,000 घरा कडेन दवरिना, तो स्पेंड करता आनी ताका लागून टॅक्साच्या थ्रू तुमकां परत येता. सेम वे लाडली लक्ष्मी. बट लाडली लक्ष्मी इज ऑल्सो अ बीट ऑफ बॅड इकॉनॉमिक्स. एक म्हणजे तुवें लग्न जातना तांणी जर भांगरान इन्वेस्ट केले जाल्यार आमी डॉलर्साचे आनी पयसो जो घसरता, रुपया घसरता, आमी भांगरान इन्वेस्ट करून दवरता. सो वी आर ब्लॉकिंग मनी देर. सो लाडली लक्ष्मीक तुमी पयशे दिवच्या परस यूथ्स आमचे फाटल्यान जे बसले तांकां हें एज्युकेशन दिया की ते फाल्यां जेन्ना लग्न जातले तेन्ना ते आपल्या जावपी बायलेक सांगतले की बाबा आपल्याक फंक्शन नाका, रिसेप्शन नाका, भांगर नाका, तूं आवय बापायक घेवन यो, आमी रजिस्टर करून लग्न जावया आनी आमकां जेन्ना परवडटा पळय न्ही तेन्ना आमी रिसेप्शन दिवया. तेन्ना तो 1 लाख रुपया सर, कारण तुमी 1 लाख रुपया आमचेच कडल्यान घेता परत तो. हे तांकां परवडटा का म्हणून मागीर विचारता, पयलीं सीएमाक परवडटा का म्हणून विचारता. तुवें ताळयो आतां पळय जाताल्यो त्यो फक्त चलयांच्यो आशिल्ल्यो. पण हांव तुका एक गोश्ट सांगता, आमी लाडली लक्ष्मीन जशे दीस फुडें सरूंक लागले अशें काही मॉडिफिकेशन्स केली. 1 लाख रुपया जो दिला पळय चलयेक, ताका 21 वर्सां जातकच शी कॅन यूज इट नाव फॉर हर बिझनेस. तेच आसा सर. पूण ते लाडली लक्ष्मी आमच्या लक्ष्मणांकूय दिया, ते तांकां जावन एज्युकेशन करून सगळ्यांक हें करून दिता. आतां चली ताळी मारतले. सो नाही ते सांगता, 1 लाख रुपया जे दिल्या तातूंत भितर एक गजाल लक्षात आसूंक जाय की म्हाका दिसता जे रुपेशान सांगलां तें परफेक्ट. इन 1978 आय हॅव फॉलोड दीस प्रिंसिपल मायसेल्फ. हांवें हेंच सांगलेलें. पण तुका सांगता तरी सुद्दां घरच्यांनी, म्हज्या आयडीच्या पेक्षा चड तांच्या आयडीच्या घरच्यांनी एक ल्हानशें प्रोग्राम केलोच. रिसेप्शन फॉर्सान. रिसेप्शनाचे 2 भाग आसतात. एक पयलीं समाजान हांची लग्न जालें कळोवपाचें पयलींचें आशिल्लें. तुमी जर तूं गुपचूप वचून सयो करशात जाल्यार समाजान कोणाक कळचेंच ना ही लग्न जाली म्हणून. दॅट वॉज एन रेकॉग्निशन बाय द कम्युनिटी, सो दॅट कम्युनिटी ऑल्सो अंडरस्टँड्स. दॅट वॉज वन. ताका थोडें अडंबर जालें, ती गजाल वेगळी. दुसरी गोश्ट जी आसा पळय भांगराचें म्हणटा पळय, तें म्हजी इच्छा की भांगरा म्हज्या आंगार तुका भांगर मेळचें ना.
हें जरी भांगरासारकें चकचकलें जाल्यार दिस इज नॉट गोल्ड. तुमचे 1 लाखांतले कितलेशेच पयशे भांगरान इन्वेस्ट जावन उरता सर आनी एका वटेन डॉलर्साचेर राव पयलीं म्हणजे ताका डॉलराचो कांय संबंद ना, कारण हांव दिवन कितले येतले. हांवें आतां सादारण म्हाका दिसता 90 कोटी क्रॉस केले. 100 प्रकाश बाब मायक इनकम लिमिट कित्याक ना, सगळं सरसकट कित्याक सगळ्यांक इट इज एम्पावरमेंट ऑफ द गर्ल. बऱ्याच समाजान बऱ्याच जाग्यार चली जाले म्हणजे आतां बापायच्या तकलेचेर बर्डन अशी एक सादारणशी इम्प्रेशन आसता. हांव तुमकां सांगता समाजाचो रिस्पॉन्स तुमी पळोवन ना. मातसो अभ्यास करा, म्हजे बरोबर जाय जाल्यार आमी बसून एनालायज करुया एंड आय विल अपॉयंट ऑन दॅट कमिटी सम ऑफ यू. तुका म्हाका सांगता आय एम व्हेरी हॅपी दॅट दोज हू डोंट नीड इट हॅव मोस्ट ऑफ देम हॅव नॉट टेकन इट. मोस्ट ऑफ देम हॅव नॉट टेकन इट. पणजेच्यान वचून पर्यंत हांवें फक्त 97 कितें तरी सयो केल्या. हाजो अर्थ पणजेच्या लोकांक ताजी व्हडलीशी गरज खूब जाणांक नासल्यामुळे तांच्यांनी मागून ना पयशे. अजून तुमच्या सरकारां भितर तरणाट्याक नोकरी घेवपा खातीर पयशे ना दिवचे पडटात, करप्शन जाता. दॅट म्हाका दिसता 2 भाग आसा भितर. गोंयांत काही लोक आसात जांकां एक संवय जाल्ली आहा, ते खंयची नोकरी आयली की ना डायरेक्ट पयशे घेवन कोणा कडेन तरी एप्रोच जाता. तुम्ही म्हणटा लोक चुकता. नो आयक, आय डू नॉट एग्री विथ दॅट. इफ एनी वन शोज मी कंप्लेन्स मी व्हेरी क्लियरली आपल्याक हांगा पयशे दिवचे पडले, आय वील टेक व्हेरी सिवियर एक्शन. येस कोणेय आसलो जाल्यार मिनिस्टराक काडटले. नाही एबळे आयक दाखयता. तूं म्हाका जो फुडलो प्रश्न विचारता तो हांव सांगिना. पयलीं कोणें तें दाखोवनी म्हाका, मागीर ताका उत्तर दितलो. बट I will take serious action against anyone who has taken money. I said anyone भितर सगळेच आयले. बट तूं कितें करता, तूं म्हाका जो फुडलो प्रश्न विचारता पळय तातूंतल्यान टुमारो समवन वील से दॅट मिनिस्टरान सुद्दां पयशे घेतले तर एक्शन घेणार. हें म्हाका करपाचें ना. हांवें सांगलें पळय एनीवन. 2002-3-4 चीफ मिनिस्टर ह्या काळान जो मुख्यमंत्री पळयलो मनोहर पर्रीकर, तोच मनोहर पर्रीकर आयज आसा. पयलो प्रश्न. दुसरो प्रश्न 2002-3 आनी 4 तुमी अनेक स्कॅमां केल्या लोकांक भितर उडयल्ले. पावर स्कॅम आसत, टिकीट स्कॅम आसत, अनेक गजाली केल्यो आनी मागीर तुमी करप्ट मिनिस्टराक भायर काडले तुमच्या सरकारांतल्यान. तुमचें सरकार पडलें. ताज्या उपरांत 7 वर्सां तुमी ऑपोजिशन लिडर रावले. परत त्योच अपेक्षा तुमी प्रकाश कामत आनी रुपेशान जशें सांगलें, तुमी त्योच अपेक्षा लोकांचे वाडयल्यो की आपूण परत येतलो आनी परत अशेंच कितें तरी करतलो की जे कोण करप्ट आसात तांकां उखलतलो आनी भितर उडयतलो. तुमी सरकारान सत्यान आयले 2012. ताज्या उपरांतूय तुमी खूब विधानां केली की अमके लोक मायनिंगान आसात, अमके लोक रिक्रुटमेंट स्कॅमान आसात, अमके लोक अमुकान आसात, अमके लोक तमुकान आसात म्हणून. 1.5 वर्स जालें. आजुनूय आमी हे सगळें आयकपाचें की अमक्या लोकांक आपूण भितर उडयतलो, अमक्या लोकांनी हें केलां, अमक्या लोकांनी तें केलां. पिक्चर बी बाकी है काय 5 वर्सां काडुया आनी चलोवन सरकार. बेजिकली की अमिताभ बच्चन आनी रजनीकांत 2002 to 2005 आनी रणबीर कपूर आनी शाहिद कपूर इन लास्ट 1.5 year. Whereas that angry young man gone. नाही आयक दाखयता. शेवटी कोणाक भितर उडोवप ही प्रक्रिया न्याय संस्था ठरयतली. त्या वेळार पावर स्कॅम तूं म्हणटा पळय, त्या पावर स्कॅमान सुद्दां 4 वर्सां पयलीं हांवें एक्सरसायज केल्लो. तो तुमी विसरता. पयली गजाल, आय स्टार्टेड द एक्सरसायज इन 1996. आय हॅड रजिस्टर्ड कंप्लेन्स. खंय पावली ती कंप्लेन आयज? क्रिमिनल कंप्लेन इज पेंडींग इन सुप्रीम कोर्ट फॉर लास्ट 5 years. हांगा मान्य ताजो मुद्दा की तुमची लेवलाचेर एक्शन कित्याक जायना? गेल्या खेपात तुमी कोर्टाची लेवलाचेर जायना ही वेगळी गजाल. म्हज्या लेवलाचेर म्हणजे तुमी मातशे हात धरू ना सद्या. ना तुमी पयली इंटरप्रिटेशन चुकीचें करता. आयज सुद्दां कोणाक हांवें हात घालो धरतू, हांव तुमकां सांगता, लेट मी बी व्हेरी फ्रँक, विथीन 3 to 7 days जे कोण पळय कल्प्रीट आहा ते बेल घेतल्याने आरामान भोंवतले. So let me complete the complete investigation. There are agencies for it. 2002, for example, there was no Lok Ayukta. Recruitment scam आहा पळय, that has been referred, most of them major असल्या, बारीक आसा जाल्यार हांवें करूंक वचूना. Major has been referred to Lok Ayukta. So let him investigate the full irregularities and recommend to the government. नाल्यार कितें जाता ना तूं, जो पळय मंत्री आसता पळय तो सुट्टा आनी अधिकारी फोंडान पडटा. कारण रिक्रुटमेंट स्कॅमान DC डिपार्टमेंटल मंत्री फाटली सरकारांतले मंत्री केन्ना तरी आमकां भितर पडिल्ले दिसतले 5 वर्सां भितर.
कोर्टाचेर अवलंबून आहा, पण केशी डेफिनेटली जातल्यो. तुमकां जेन्ना रजनीकांत अशें म्हटलें हिरो म्हटलें तेन्ना फाटल्यानच्यान ताळयो आयकपा आयल्यो. पूण जेन्ना रुपेशान नोकरेचो मुद्दो काडलो की नोकऱ्यो पयशे दिवन घेता हें सगळ्यांक खबर आसा, तेन्ना कोणी ताळयो मारूना. नाही, लेट एवरीवन, एनीवन ब्रिंग इट टू माय नोटीस. आय विल टेक सिवियर एक्शन. काही जाग्यार लोकूच हे करतात, वतात आनी पयलींच पयशे दिवन मेकळ्यात. आय नो 1 or 2 केसीस घेवपाक कित्याक जाय दिले म्हणून ताका घेतलो आसता असो ना. अनेक जाग्यार लोक मागीर फसयले म्हणून बोवाळ मारतात. थोडे पोस्ट हे मिनिस्टरांक खातीर जावं MLA खातीर रिजर्व कित्याक आसता? अशें सरकारान नवें रिजर्वेशन आयलां. OBC ST SC जावन आतां हे मिनिस्टर जावं MLAचे नवे पोस्ट रिजर्व जाल्या. आयकला तेका अनेक जाग्यार रिजर्वेशन बी अशें कांय नासता. तो त्या खात्यान जो कोण पळय नोकरी घेता, मनीस घेता पळय नोकरेक, तो एका विशिश्ट पॅरामिटराचेर परफेक्ट आसलो की जालो. 15-20 जाण असतात, ते 15-20 जाणां पैकी एकट्याक घेतलो की उरलेल्या 14 जाणांक दिसता की आपल्याक न्याय दिवं ना म्हणून. दीस इज वॉट इज नॉर्मली फेल्ट. आमकां एक्चुली गॉगल हालोवन रजनीकांत नाका, आमकां एक परफेक्शनिस्ट जाय. आमिर खाना सारको आमकां एक CM गुंडी जाय आशिल्लो. परफेक्शनिस्ट जावपाक खंयची सिस्टीम परफेक्ट आसतली. लोक खंय पर्यंत येता तुका सांगता, म्हजे कडेन GPSC घेवन येता, एप्लिकेशन केलें की घेवन येता, आनी हांव परतो परतो हांकां सांगीत आसता अरे थंय तें क्वॉलिफिकेशन तरी जावनी कमीत कमी. आतां जर तूं हें सांगलें ना जर तूं, जाल्यार लोक तुजेर कोत्र जाता. तूं पळय उलयता पळय तो दुसरो भाग सांगता तुका. पीपल थिंक दॅट मिनिस्टर शूड डू दॅट. त्यामुळे आमकां अनेकदां लोकांक नकारात्मक करपाक येना. सगळ्यो गजाली सकारात्मक जाता अश्यो न्हय. आतां एक गोश्ट आहा, खंयचीय गजाल करता आसतना 10 इक्वल सादारणशे जर तूं गजाली आसा जाल्यार तातली एखादी मिनिस्टरान पिकअप केल्यार व्हडलेशें कांय म्हाका तातूंत गैर दिसना. हांव फक्त ब्रेक घेता आनी ब्रेका उपरांत आमी परत पॅनल आनी तरणाट्यांचे प्रश्न घेतले. खंयच वचनाका, 2 मिनटां भितर परत येता. परत एक फावट येवकार तुमकां. आमचे आसात गोंयचे तरणाटे आनी मुख्यमंत्री, आनी ह्या रावंडा भितर आमी तरणाट्यांचे प्रश्न घेतले. This no fail policy which was adopted in 2009. कसली? No fail policy. नो फेल पॉलिसी. ओके. त्याचे ॲक्च्युअल मोटीव जे आसा ते हॅज इट इम्प्रूव, कितें इम्प्रूवमेंट जाला आज पर्यंत? पयली गजाल इट इज नॉट अ पॉलिसी, इट इज अ एक्ट. ओके. RTE एक्ट जो सेंट्रलान केला ताज्या अंडर 8वे पर्यंत भुरग्यांक फेल करपाक येना. म्हाका दिसता ताज्या फाटल्यान इफ यू सी इट इन अ ब्रॉडर एंगल, I appreciate and I say it is technically a correct concept. But correct concept सुद्धा ज्या लोकांकडे समजूंक जाय त्या लोकांकडे न समजता दिलो की ताजे जे वायट परिणाम जातात. दॅट्स वाय आय ऑलवेज से लॉट ऑफ पीपल एलेज दॅट आय डोंट डेलिगेट. इट्स एब्सोल्युटली रॉंग. आय डेलिगेट 100% टू अ पर्सन हू इज कॅपेबल ऑफ गेटिंग डेलिगेटेड. त्या मनशाची कॅपॅसिटी आसूंक जाय. ते दिले की ते डेलिगेशन घेवन ते योग्य प्रकारे इम्प्लिमेंट करपाक. नॉन कॅपेबल पर्सनाक जर डेलिगेशन दिलें जाल्यार इट इज एक्चुली मेजर फेलियर. म्हाका दिसता RTE एक्टान हें डेलिगेशन जें आसा पळय, हें डेलिगेशन टॅक्निकली टिचर्स आनी अन्य हांकां दिलें वता, म्हणजे पेरंट्सांक सुद्दां. पेरंट्स आर ऑल्सो इन्क्लुडेड, नॉट ऑल टिचर्स टू बी ब्लेम. I think that delegation has not been absorbed by those who have been delegated properly because of many factors, not all to be blamed on them. तातूंत भितर continuous evaluation आहा, त्यामुळे तातूंतच्यान it is creating a havoc in the education system. I am working out a mechanism by which something better can be done.